आतां ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत म्हणटा कोल आमकां गोंयांत नाका. गोवा फूड पार्टी विजय सरदेसाय म्हणटा कोल आमकां गोंयांत नाका. 40 आमदार म्हणटाय कोल आमकां नाका. जेन्ना चीफ मिनिस्टरान हावजान सांगलें कोल हो वाडोयल तो देखून आमकां नाका उणी कोतलो म्हणून कोल म्हणजे बार टन येतालो तो उणी कोतलो म्हणून. हांव हे फावटी मागों सोदतां सगळे पार्टी कोडे 40 आमदारां कोडे 40 गोंयांचे आमदार आहा. 40 आमदार म्हळ्यार गोंयचे सगळे राखणेचे. सो हे 40 आमदारान एक अनिनिमस रेजोल्युशन घेवपाचें कोल आमकां गोंयां इस्टोर करपाक नाका. कित्याक कोल तरी आमगेलो गोंयांत तरी येयलो जाल्यार ट्युरिजम आमगेलें काबार जातलें. आनी जे तरी कोल तरी समज हिंगा आमगे तरी इस्टोर केलो जाल्यार देली जाता तेज्याहून चड हायस्ट पोल्युशन जातलें. सो हेक लागून हांव सगळे आमदारांक मागता डिफरन्सीस सोडून आज जोड मागता सगळे आमदारां कडेन आनी सगळे मुगे गोंयच्या लोकांक हे वस्त जाय ती कोल आमकां नाक म्हूण एक रेजोल्युशन आनी निमज आमी सगळ्यांनी घेवपाचें. आनी हांव तें घालतलो न्हू आनी जायतान घायलोलें आसतलें पूण आनी निमज 40 आमदारान सांगिल्लें आमकां कोल नाका. जो कोल येता 6 टन 8 टन कितें येता ते कोला भायर आमकां आनी कोल नाक म्हूण हिंगा सगळ्यांनी आनी निमज रेजोल्युशन घेयलें जाल्यार आमगेलें गोंयच्या लोकांगेलें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता.